सोडवंदरा Sacramenta tamkaraccia Sacramenta tamkaraccia Sacramenta tamkaraccia जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत संपावलो एफेस घराच्या लोकांक उद्देशून म्हणटा सर्व कुटुंब सर्गीन थावन बापाच्या नांवांत आपणाचे अस्तित्व घेता. आज हो दीस प्रत्येक रितीन कुटुंबाक भेटयलो जावन आसतना आमचे सर इरादे पुराय कुटुंबा पासत आमी भेटोवया. सोम्याक आमी अर्घां देवया. आमचे पासत ह्या उंड्या रुपी तो लिपला. एकच कारण जेजू जुवां बरयल्या वांजेलान म्हणटा देवान म्हाका ह्या संवसारांत धाडला. एकच कारण ताच्या म्हज्या आदीन दिल्ल्या कोणाकच हांवें होगडाय न्हय जावच्याक म्हाका सगल्यांक सस्नीक जीव दिवच्याक. तो जेजू आमचे मुखार आसा. त्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. सगळीं आमी दोळे धांपया. आमचो उजवो हात आमच्या हृदयाचे दवरया. जे कितें आमच्या काळजांत स्तुती येता, जे कितें आमच्या काळजांत ओगळाप येता, ते आमकां रचल्ल्या देवाक आमी समर्पया. आमच्या काळजांतावन काळजाच्या गुंडा येतावन ताका आमी स्तुती करया. काळजाच्या गुंडा येतावन ताका आमी स्तुती करया. कित्याक जर ह्या संवसारांत कितेंय रचलां तर सोमी जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला तर एकच कारण बापाक महिमा दिवच्याक. जर आमी कुटुंबांत जल्मल्या तर हाका एकच कारण आमचें जिवीत बापाक महिमा दिवच्या पासत. ताका सोमी म्हणटा तुमचीं कामां पळोवन सर लोक सर्वेस्वर बापाक महिमा दिवं दी. आमच्या काळजाच्या गुंडा येता ताका आमी अर्घां दिवया. जो कोण देवाक आपणाचो म्हूण घेता तो सदांच देवा सांगता सगळें घेता. तसल्या देवा मुखार आमी दिंबयेर पडल्या. तसल्या देवा मुखार आमी उबी आसा. तसल्या देवा मुखार आमची मागणी घेवन आज ह्या पुणशेतांत आमी आयल्या. आमकां सोमेस्तांक खात्री आसा, धैर आसा, भवर्त आसा. होय ओ म्हजो म्हाका रचलो देव म्हज्या बगल्यान आसा आनी त्या पासत म्हज्या मोगाळिश्टान ह्या उंड्याच्या रुपांत तो ह्या सक्रामेंतांत लिपला. काळजाच्या गुंड्या ताका अर्घां दिवया. स्तुती करया. परत एक पुटी आमी गावया. नमो नमो जेजू Krista Undiaru parliponascha Namo Namo Sarvondara Sacramenta tamkaraccha सगळी भावार्थान Namo Namo Jesu Krista Undiaru parliponascha Namo Namo Sarvondara Sacramenta tamkaraccha नमो नमो जेजू क्रिस्ता Undiaru parliponascha Namo Namo
सोडवोंधारा सक्रामेंता तामकां रक्षा. सगळे आमी बसया. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भाव भरिनो एक 3 हप्त्या पयलें एका कुटुंबाक हांवें भेट दिल्ली. कुटुंबाक भेट दिता आसतना आज कुटुंब सिरयत जाल्ल्यान आमी कित्याक देवाक अर्घां दिचें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगता. कुटुंबाची भेट दिल्ली आनी त्या कुटुंबाक भेट दिता आसतना त्या स्त्रियेच्या दादल्याक उलोवंकय जायना, समा आयकूंकय आयकना. पूण तांकां 5 जाणां भुरगीं आसात, बरी पावडार पावल्या. हांवें तेच्या लागीं विचारलें, तो ह्या दादल्या लागीं कशें काजार जाल्ली गी म्हणून, ह्या मनशा लागीं कशें काजार जाल्ली गे म्हणून. ताका ती म्हणाली, फादर म्हाका काजार जाल्ल्या पंत कळ्ळें, हाका उलोवंक जायना, हाका कान आयकना समा म्हूण. पूण तूं कशी रावली गे म्हूण. हांवें एकच सांगलें देवा मुखार सक्रामेंत घेता आसतना, सोम्या जर तूं म्हाका आदार दिताय तर हांव ह्या दादल्या संगता जियेता. खालें म्हळें, सोम्या तूं म्हाका आदार दिताय तर ह्या दादल्या संगत हांव जियेता. आनी ती जियेल्या, तिचें कुटुंब बरें जालां आनी 5 जाणांय भुरगीं बऱ्या पावंडार पावल्या. ताकाच हांवें म्हळें, कोण ह्या देवाक पातयेल्लो, ताचेर विश्वास दवरलो, ताका आपणाचो म्हूण स्विकार करता, ते तसल्ल्यांक देव खेदींच सोडना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या पासून म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, हांव तुमकां परत सांगता, तुमकां देवान वर्तें देना दिलां त्या कुटुंबाचें. आनी त्या कुटुंबांत राज करचो वडील जावन आसा देव. जर आमी सोमेजता, हांव जावं पुरो, तुमी जावं पुरो, आमी सोमेजता, देवाक आमच्या कुटुंबांत जागो दिता तर आमची कुटुंबां पापी बरीं जातात. कित्याक आमी कोणाच्या नेमा प्रमाणे जियेचे, कोणाच्या नेमा प्रमाणे जियेचे सांगा तुमी. तुमी आराधनाक आयल्यात वय मू, वय की न्ही, वय सोमी तुमचे लागीं उलयता, आमी तुमचे लागीं उलयता. तुमी कोणाच्या नेमा प्रमाणे जियेतात? आ कोणाच्या? देवाच्या नेमा प्रमाणे जियेतात. सो देवाच्या नेमा प्रमाणे जियेल्यांक देवान सांडलें आसा काय? देवाक सांडलें आसा? तुमकां सोमेज सांगता अब्राम, तुमकां सोमेज सांगता, आनी देवा खातीर पुराय सांडलें, पुराय सांडलें. अकरेक त्या पर्वता चडटा आसतना तो पूत विचारता, लांकूड आसा, वेदी आसा, बली खंय आहा म्हणून. वय मू, वय गी विचारूं ना गी, विचारूं ना गी, विचारलां. आनी जेन्ना अब्रामाची जाप कसली, देव दिता पुता, देव दिता पुता. कोण देवाक आपणा समोन घेता ताकाच हांवें म्हणलें सुरवेर एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत सोमी म्हणटा, पावलो म्हणटा कितें, सर्व कुटुंबां आपणाचें अस्तित्व देवांत आणून घेता, ताणें नेमलें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ताकाच किर्तनकार 139 म्हणटा, तुमी चिंतूंक पुरो देवाक कांय कळना म्हणून. देवाक पुराय गोत्ता. हांव उठतना ताका गोत्ता, हांव ताका बसतना गोत्ता, हांव पालक्यांत आयल्यारय गोत्ता, हांव पर्वतार आयल्यारय गोत्ता. किर्तनकार म्हणटा, हांव खंय आसूं तूं म्हाका कळिताय, म्हज्या आवयच्या घर बांदून सयत तुका कळीत आसा. पळय मग म्हज्या मोगाळ इश्टानो, पळय की न्ही, खालें म्हणटा तुमी, खालें म्हणटात. ह्या देवाक पातयेल्लो, ह्या देवाचें सगळें जिवीत कंसयल्लो, केदींच खाली गेल्लो आसा गे. आमकां सोमेस्तां कितें जाय, आमकां सोमेस्तां कितें जाय, खालें जाय. आ कुडी मोतीची बरी भलायकी आनी कुटुंबान शांत समाधान, वय मू तें खंयतोन येता, जेजूच्या कृपेतोन येता. वय मू, वय की न्ही. प्रेज द लॉर्ड. ताकाच आमी एक तें भोव अपुरबायेचें
आराधनाचें गीत आसा हांव गायतां म्हजे बरोबर तुमी गावचें तुंस पुरो सोमिया तुंस पुरो. हें गीत गायता आसतना आमी समेस्त आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या पांया तळा समर्पया. संवसाराची सर सकत आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितान कुटुंबा जिवितार मागता आसतना आमकां बोळ जाय. आमकां बोळ दिवचो देव सोमी दातार आमच्या मुखार आसा. ते सोम्या लागचें बोळ आमी आज मागया कित्याक ताचे विने कितेंच जायना. ताचे विने कितेंच जायना म्हज्या मोगाळिस्तानो. जेन्ना ही गीत गायता आसतना तुमच्या कुटुंबाचो उडास काडा. खंय आसूं पुरो भुरगीं वडिलां आवय बापय आनी सोम्याक भेटोया आनी ताका म्हणया सोम्या तुंच पुरो. जर तूं आमच्या कुटुंबांत आसाय तर आमच्या जिवितांत आसाय तर म्हाका कितेंच उणेंपण ना. जावंक पुरो थोडे संगतीन म्हाका उणेंपण भोगता जावंक पुरो पूण तुजें बडतीपण येता आसतना सगळें नपयस जाता. तूं मास उरताय. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं देव सरो दुस्मानांतान कन फारो. पूस करताय तूं देव सरो दुस्मानांत कन फारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो. म्हज्या मोगाळिस्तानो सोम्याचो आदार आमकां सदांच जाय. जायते बडी चिंचे आसा. जेजूक पातयो न्हू ताच्या पट्टान मट्टीर गेल्ली जायतीं कुटुंबां आसात. त्या सन्निवेशांत ती आसता आसतना तांच्या मनांत असले अत्रे कसले तांच्या भावांतान आसली ती धाव कसली त्या क्रिस्ता खातीर ताच्या लागीं वेच्या खातीर आपणाकच खाली करून गेल्ली. थोड्यांक भाजलें थोड्या वाग्याच्या भुंयारांत घालें थोड्यांक जुयेश मारलें आनी क्रिस्ता खातीर कितेंय करूंक ती तयार आसली. कित्याक तांकां कळीत आसलें तांकां आदार दिवचो सगळ्या सृश्टीचो देव म्हणून. त्या बसत परत आमच्या कुटुंबाक उडास काडया. आमकां आदार दिवचो आमचो देव. आमकां सांगात हाडलो आमचो देव. आनी जर ताणें आमच्या कुटुंबाक सांगात हाडला तो आमकां सदांच तो आदार दितलो आनी तो सांबाळटलो. पूण आमी सोमेस्तांव खाली वोंटार न्ही आमच्या काळजांतान त्या सर्वेस्प देवाची स्तुती गावंक जाय. ताच्या नेमा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. हांव जावं बरो याजक जावन हांव जावं बरो ह्या धर्मीक जावन आमी जावंक बरो एक क्रिस्ती प्रजा जावन आमी तें करूंक जाय. तदाळा ताच्या आदाराचें तें बरें पळोवन आमच्या सगळ्या जिवितांत साकोंक जाता ओळखोंक जाता समजोंक जाता. आनी तदाळा कळटा की न्ही हांव सोमी म्हजे थंय जियेता. तसो अणभव कसो पावलांक जाल्लो तसो अणभव कसो सांता भक्तान जालो आमकांय जाता. ताकाच कुर्साचो सांजो म्हणटा. आमकां सोमेस्तांक देवान एक आपोवणें दिलां कित्याक ताच्या पवित्रपणांत ताच्या भगेवंतपणांत आमी वांटेली जावचे. आनी आमी हो सक्रामेंत घेतलो आसा कुटुंबाचो एकच कारण तुमकां उडासाळ येवन दी. आमी त्या पवित्रपणांत जिवोवच्या खातीर आमची कुटुंबां बापाक भेटयल्लीं जावच्या खातीर त्या पासून म्हज्या मोगाळ भयणीनो
हे गीत गायत असताना परत आमच्या कुटुंबाक आम्ही भेटोवन दिवया. तुझा आधार म्हाका तुझा आधार तुन सरखाक पावोचे दार. तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुम सरकार पावोचे दार. वाट सुकलेल्यांक तुझ फुडार पातकी मनशाक माफुदार. वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशा माफुदार. तुझ आधार सोम्या तुझ आधार तू सर्गाक पावोचे धार. तुंस आधार सोम्या तुंस आधार तुम सरकार पावोचे दार. तुझ पावो म्हाका तुझ पावो तुझ मुझेक वाटेक दिवो. तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मोचे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवन धांवन काडो बरोशाचे केन फाको. जीव दिलो नावडाव काडो बुरवशाचे इन फाको. तुझ फावो सोम्या तुझ फावो तुझ माझे वाटेक दिवो. तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मोचे वाटेक दिवो. तुझ बुरो म्हाका तुझ बुरो तुझ म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस मोसो गवळी बरो. तुझ आधार म्हाका तुझ आधार तुझ सर्गा पावोचे दार. तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरकार पावोचे दार. तुझ फावो म्हाका तुझ फावो तुझ मुझेक वाटेक दिवो. तुंस पावो सांगा तुंस पावो तुंस मोचे वाटेक दिवो. आमी सगळीं दिंबी घालया. म्हज्या मोगाळ इश्टानो सगळे दोळे आमी धांपया. मीक आसात उडासा आडा तुमी सक्रामेंत घेता आसतना थंय कितें जाल्लें सगळीं. जर तुमचे दादले आसा तर तांचो हात धरा. जर तुमचे पतीन आसा तर तांचो हात धरा. जर ती हांगा नात तर तांचो उगडास काडा. या मरण पावल्या तर तांचोय उगडास काडा. तुम्ही व्हडा भावार्थान संतोषान बरोवन वेदी मुखार आयिल्ल्यात. त्या सोम्याचो आशिर्वाद घेवन एकूटाम बांदूंक तुमी आयिल्ल्यात. तुमकां सांगात हाडलो जेजो तुमचे मुखार आतां आसा, तुमच्या जिवितान आसुल्लो आनी मुखारय आसतलो. ते उडासा हाडा. आनी याज्ञेक थंय तुमकां सवाल केल्लें आसा. तुमच्या मोगाचेर सर्वेस्प देव आपणाच्यान मोर घाल्या. तुमच्या मोगाचेर सर्वेस्पर देवान आपणाची मोर घाल्या. यस सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजून तुमच्या जिविताचेर आपणाची मोर घाल्या. तुमी क्रिस्ताची म्हज्या मोगाळ इश्टानो उडासा काडा. त्या दीस तुमी तुमकांच एकामेकाक समर्पण दिता आसतना
जर धार्मीक आसा तर तुमी तुमकांच समर्पण दिता आसतना तुमचे वयर क्रिस्तान आपणाची मोर घाल्या. उडासा काडा ती घडीत. यस उंड्या रुपी आसलेल्या क्रिस्तान तुमच्या मोगाचेर आपणाची मोर घाल्या आनी म्हळ्यात म्हज्या मोगाळ भावा, म्हज्या भयणी, तुमी म्हजेंच. आज म्हज्या नांवान तुमी सक्रामेंत घेतात. आज म्हज्या नांवान तुमी म्हाका स्विकार करतात. तुमी एक जावन म्हज्या कुडींत तुमी अस्तित्व घेतात. क्रिस्ताच्या मेस्तीक कुडींत तुमी अस्तित्व घेतली ती घडी जावन आसा. देवा घरगां दिया म्हज्या मोगाळिस्तानो. देवा घरगां दिया. केदें व्हडलें भाग तुमकां दिलां. तुमकां त्या सांगातपणाच्या बऱ्यापणाच्या जिविताक त्या सर्वेस्परान देवान तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तुमकां विसरलें जावन आसा. ताका जिगत शिकोवन म्हणटा, जर एक दादलो ह्या स्त्री सांगात येतात एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर आनी सौम्या देवान इतलेंच म्हणलें, सगळें रचलें ताका बरें दिसलें आनी आमच्या बऱ्यापणांत देव संतोश पावता. आमच्या बऱ्यापणांत न्ही आमच्या उण्यापणांत. म्हज्या मोगाळीसान उडास दवरा. जर तासो एक पूत या धूव बऱ्यापणान ना तर दूख भोगचें त्याच आमकां रचल्या सर्वेस्परा देवान. आमकां आसली इश्ट आसूंक पुरो, आमकां आसली सैरी आसूंक पुरो, आमच्या उण्यापणान ती संतोश जावंक पुरो, पूण आमचो देव ह्या सक्रामेंतान लिपलो देव, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर बलिदान भेटलो देव, तो आमच्या बऱ्यापणान मात्र आपणाची दादोसकाय संतोष भोगता. त्या सर्वेस्परा देवा मुखार आमी आसा. ही फकत एक खाणी न्ही, हे फकत एक सन्निवेश न्ही, हे आमचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय म्हज्या मोगाळीसनो. त्या पुस्तकान म्हळें तुमची ती घडी, ती पवित्र घडी तुमी जेतनाक तुमकांच एकामेकाक समर्पण दिल्ली ती घडी जावन आसा तुमच्या बऱ्यापणा खातीर. आनी तुमच्या बऱ्यापणाचें फळ जावन तुमी भुरग्यांक जल्म दिवन तांकांय त्याच बऱ्यापणांत त्याच पवित्रपणांत वागोवन इगर्जमतेचे सांदे जावन इगर्जमतेची ग्रेस्तकाय आनी क्रिस्ताक साक्षी जावंक तुमी फुडें गेल्ली ती घडी ती जावन आसा. आनी हाका सहकार कोण दिता, हाका आदार कोण दिता, हाका आदार दिवचो तोच तुमच्या बऱ्यापणांत जैत, तुमच्या बऱ्यापणांत आपणाची महिमा पळोवचो तो त्रिएक देव आनी तोच जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपी आमच्या मुखार आसा. कितें व्हडलें भाग न्ही म्हज्या मोगाळिस्तानो. कोणाक मेळटा? आमकां मेळ्ळा, म्हाका मेळ्ळा, तुमकां मेळ्ळा. याजाक जावन म्हाका मेळ्ळा, धर्मीक जावन म्हाका मेळ्ळा, तुमी खाजरी सक्रामेंत घेवन तुमकां मेळ्ळा. त्या बसत जर तुमच्या काजारी जिवितांत या कुटुंबाचें कितें उणेपण आसा तर सोम्याक सोडात. बी हंबल, बी हंबल. तो खालतो जाल्ल्याक बापान ताका व्हरतो गो आनी ताची महिमा परगट केल्ली. कोणाक? येस जेजू क्रिस्ताक. कुटुंबा जिवितांत कितलें आमी ल्हान जाता तितलें आमकां व्हळ मेळटा. म्हणजे आमच्या ल्हानविकायेंत आमची ग्रेस्तकाय जडटा. उडासा काडा म्हज्या मोगाळिस्तान. गे सोमिया गे तू म्हाका कुटामुचे दिता तुका. गे सोमिया गे तू म्हाका कुटामुचे दिता तुका. जिवीत म्हजें गे
सोमिया घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका भुरगीं आमची सोमिया घे तू म्हाका भुरगीं आमची दिता तुका मागणी आमची घे सोमिया घे तू म्हाका मागणी आमची दिता तुका आमच्या घराच्या आमच्या पोतीचो या हांगा असले आमच्या पोतीचो उगडास करया हाच्या पासून मागया तुमच्या मोदींत जायते पटी सवाल आयले जावंक पुरो कित्याक देवान म्हाका असो मनीस दिलो गे म्हणून जावंक पुरो ताचे वरवीं तुमच्या जिवितांत कितलें बरें जावं जाल्यार पुरो या दुसरो कोणी तुमच्या जिवितांत आयलो तर तुमचें जिवीत कितलें वायट आसतलें की या उणेंपण आसतलें देवाक कळीत ना त्या मनशा तुमच्या जिवितांत दिला देवाचें बरेंपण भोगच्या खातीर तेच जर हांगा दादले आसा तुमच्या पोतीन उडास करा त्याच स्त्रीयेक तुमकां दिल्लें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तिचे तुज्या जिवितांत कितें बरेंपण देव दाखोवंक शकतालो तुका धैर्य दिवंक भोळ दिवंक बोरवसो दिवंक ती स्त्री तुज्या बराबर उबी आसली तिचो उडास काड तूं तुमकां देवान वापरपाची भुरगीं दिल्यात आनी ती भुरगीं दिल्या जावंक पुरो तुमच्या उणेपणांत सोम्याची ग्रेस काय समजून घेवच्याक जायतीं भुरग्यां जेणे आशेवन आसात तांकां जायना तुमकां दिला ती भुरगीं देव तुमचें बरेंपण आशेता आपणाची ग्रेस काय तुमकां दाखोवन दिता आपणाचो मोग तुमकां दाखोवन दिता त्या भुरग्यां पासून मागात मागण्याक व्हडादीक बोळ आसा आनी खालत्या काळजान उक्त्या मनान कल्मशांतल्या आत्म्यान आमी मागता तर आमचे मागणे त्या देवाक आयकताच आमचो देव केप्पो न्ही मोनो न्ही ताकाच म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात बोड्या तुमकां उक्तें जातलें सदां तुमकां मेळटलें आनी जो कोण विश्वासान मागता ताका देव दिता कित्याक ताचे हाजीर पळोवन तो तांचे थंय दाखयता तुमच्या आवय बापायचो उगडास करा म्हज्या मोगाळ दिसतना जर तर त्या दिसा आवय बापायन चिंतलें हें भुरगें म्हाका नाका म्हूण चिंतलें तर हांव जुशी मारता म्हूण चिंतलें आज आमी हांगा आसतें नातलें हांव ताचो उगडास काडा तांच्या बऱ्यापणान तुमकां ताणें जल्म दिला तांच्या कश्टांनी तुमकां वयर हाडला आनी तुमकां वागयला आनी देवाचें हजीरपण तुमकां दिवन त्या क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां मागलां तांणी ताका तुमी समर्पयात गे सोमिया घे तू म्हाका कुटम मुझें दिता तुका just surrender my people just surrender समर्पण दिया तुमच्या कुटुंबाक देव पळोवन घेतलो देव पळोवन घेतलो ताका सजा पुताक ताणें कुटुंबांत जल्म दिल्लो कुटुंबाची ग्रेस काय बरेपण तो वळखता त्या पासून आपणाच्या एकल्याच पुताक जुजे आनी मोरे मुखाचे संवसार हाडले आनी तोच जेजू तुमकां फळ दितलो धैर्य दितलो आपणाचें उदारपण आपणाचें बरेपण आपणाची पवित्रताय आपणाचो मोग भावात बरोवस तुमचे दाखयतलो सर आमी उबे रावया सर देवान आमच्या जिवितांत बरें केलां म्हूण तुमकां संतोश आसा तर ताका होगळीक दिवन आमी गावया गीत देवा स्तुती सुवेना
सगळे इकडे ताळयो देऊन आम्ही गावी येतो. देवा ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ देवा जपिसुवेना सगळी देवा स्तुतिसुवेना देवा जपिसुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸಗಳಿ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಭಜಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಸಂತೋಷ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಭಜಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 मोगळा जेजू आमी तुज्या हाजेरपणांत आसा आज कुटुंबा खातीर बेटेलो दीस जावन आसता हांगासरल्या हर एकल्या कुटुंबाक आफ्रिकेन असल्या हर एकल्या कुटुंबाक तुज्या पांया तळा आमी समर्पिता प्रत्येक रितीन मागता जेजू आमी मनशाचें उणेपण जावन जायते पटी चुकल्या जावं पुरो आमचें उणेपण तूं पळय नाका तुज्या उजार काकूळतेन आमची कुटुंबां आशिर्वादीत कर प्रत्येक रितीन मागता जेजू
जायती कुटुंबां विच्छेदनाच्या त्या पावलांत वाट घेतात. पयशां खातीर थोड्याच आशा खातीर देवान दिलें वर्ते देणें सांडते आसात जेजू. तांचे पसोती आमी मागता, तांकां सोमेस्तांक तुज्या पांया तळा आमी समर्पिता. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गा जेजू, Örgam Cisu. ओगळाप जेजू, Oglap Cisu. स्तुती जेजू, Stuti Cisu. वंदन जेजू, Vandan Cisu. महिमा जेजू. Mahima Cisu. हालेलुया. Hallelujah. सगळे आमी दिंबी घालया, सरस्वराचो आशीर्वाद घेवंक आमकां तयार करया. सरस्वराचो आशीर्वाद घेता आसतना परत एक पटी आमी सांगता, एक इरादो तुमच्या मोतीन धाडा. तुमच्या कुटुंबाचो एक इरादो आज त्या इराद्या पासून प्रत्येक रीत तुमी मागा. ह्या ज्या कुटुंबान तुमकां मागोवंक सांगलां तांच्या पासून आमी मागया. ह्या फिरगस कुटुंबा पासून आमी मागया. Sakramenta sustannaman kuruya Urvira Dharupavo Navioriti Alaya Sarcha Iskatrisya Bhavartachi Divya Susai Bapa Shepulta Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekasthaya Hasita Tu Kadokaisha Spirita Samasami Narta प्रार्थुया. येसू मी जेजू क्रिस्ता ह्या विचित सक्रमेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांत आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. या नमस्कार करिया. Yeya namaskar kya Yeya namaskar kya संगी बेड़ो गीतांगव्या बापा पुता पवित्रज्ञातीन वासुया आवडता सो गुट परगटून संभ्रम करया मोग सेवेंची निचियूं आधार माग्या सोडवणेची विचित कृत्या मोती हाड्या अपरिमित मोग देवाचो कळसांत भोग्या क्रिस्ताचो गुट भक्तींनी आनी अजाप पावया पुत्रा करणे सुवार्तेच्यो साक्षी जाव्या ल्हाना व्हडा संगी मेळो गितां गाव्या बापा पुता पवित्रज्ञातीन वासुया पावटा सो गुट परगटून संभ्रम करया मोगा सेवेंची निचियूं आधार माग्या. Ja missä sitten saa argaa missä
Rosario São Mills हांचे ते सांगत आमी मागया. आमचे सांगत आसात मानादीक बाब रायन पिंटो कार्मेलीत बाप तांकां तुमच्या नांवी आनी विकार बापा नांवी स्वागत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा आमच्या जिविताच्या अखरेक जर देव आमकां तपासणी करता तर मोगा वयर तपासणी करता. मोग देवाचेर मोग पेल्याचेर सगळे जिविताची बुनियाद हाचेर बांदून आसा. जरी एक बुनियाद सुकली तर आमी आमचे अस्तित्व ह्या संवसारांत कितेंच ना. आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग संपूर्ण रितीन करूंक सुकल्या आनी तस्सो मोग पेल्यान तें दाखोवंक आमी सुकल्या तर सोम्या लागचें बोगसाणें मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पत्की सर पदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायटा करून आनी बरें सडोवन हांवें जायतीं पथकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutkar, Sumia kakutkar, Kristo kakutkar, Krista kakutkar, Sumia kakutkar, Sumia kakutkar. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भगीवन ओंकार मरयेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनोनेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उडपणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें जुवावन म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक दार उक्तें आसलेलें म्हाका दिसलें. तूं तरी बरी म्हजे लागीं पयलें उलयलेलो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडा घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलों. तक्षणच प्रेरक आत्मो म्हजे वयर देवलो आनी सर्गार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो. बसलेलो सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतयां बरी दिसतलो. सिंहासना भोंवती 5 मणक्या बरी जळकलतली एक पावसा दोण आसली. त्या सिंहासना भोंवतणी 24 एर सिंहासनां आसलीं आनी हांचेर 24 जण मालगडे बसून आसले. ते दवी मुस्तायकी न्हेसलेले आनी ताच्या माथ्यार भांगराच्यो कुरो आसले. त्या मदल्या सिंहासनांतल्यान भायर सरली मारनवीची झगडाणी आनी उडोवंक करतात ते गडगडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटले. ते देवाचे 7 आत्मे. सिंहासना भोंवतणीची धर्ण स्फटिका सारकी नितळ आरशाचो दर्योस्त जाल्ल्या बरी तळतळतली. सिंहासनाचे मदेगात आनी सिंहासने भोंवतणी 4 जिवियो आसल्यो. तांकां मुखल्यान आनी फाटल्यान भरून दोळे असले. पयली जिवी सिंहा बरी, दुसरी एक पाड्या बरी दिसतली. तिसरे जिवेक मनशा सारकें तोंड असलें आनी चवथी जिवी उपतल्या गरुडा बरी दिसतली. त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवीक 7 पाकाटे असले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले.
दीस रात म्हणल्या बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्वर देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा सिंहासनार बसल्यांक म्हणजे सस्नाक जेतलो तो जिव्यो महिमा मान आनी अर्घ दिता आसतना ते 24 मलगडे सिंहासना उजेर सरपडोवन सस्नाक जेतल्याक आदारान करतले आपलो कुरो सिंहासना उजेर दवरून ते म्हणाले सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय तुजेच इच्छेन तो जाल्यात आनी अस्तित्वान आयल्यात देवाचें उतर श्लोक पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव सर्वेस्पराक नावाडा ताच्या मंदिरांत नावाडा ताका भोव उंचल्या निवासांत नावाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक नावाडा ताका ताच्या अगणित वैभवा पासून श्लोक पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव नावाडा ताका तुतुरी वाजोवन नावाडा ताका वियोल विणे घेवन नावाडा ताका दमडडीच्या नादाक नाचोवन खेळोवन नावाडा ताका किन्नरी आनी कोंब वाजोवन श्लोक पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव नावाडा ताका कैताळा बुडोवन नावाडा ताका किणकुळे आलोवन हरेक जिवी सोम्याक वाकाणून दी वय ताची स्तुती करून दी पवित्र 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 सर पदवीदार सर्वेस्पर देव उद्गाराक उबे रावया Hallelujah, 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 hallelujah. हांवें तुमकां विसरून काडल्या म्हणटा हसोमी तुमी भायर सर्व वचून माळटा तसलें फळ दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्या Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या लोक जेजूक आयकून आसतानाच ताणें तांकां आनीक ओपार सांगली कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावलो थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हणून लोक चिंतून आसलो ताणें म्हळें कोण एकलो म्हणटनाचो कोळी असो राजपदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्या एका गांवाक गेलो वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन पळया हांव पाटी येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटले देखून तो गेलो त्या फटाफट ताणें प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें राजवडकेची पदवी घेवन तो फाटी येतस जांकां आपणें दुडू दिलो त्या नौकरांनी एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपयजे म्हणून ताणें हुकूम दिली पयलो नौकार येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाणयान हांवें 10 नाणी जोडल्यान ताका ताणें म्हळें शाबास बऱ्या नौकरा ल्हान संगतीन तूं विश्वासी जालोय देखून 10 शहराचे तूं अधिकार चलय दुसरो येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाणयान हांवें 5 नाणी जोडल्या ताका ताणें म्हळें तूं 5 शहराचे अधिकार चलय आनी एकलो येवन म्हणालो धनिया पळय तुजें नाणें हांवें लेसांत बांदून तशेंच दवरलें तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली दवरनातले तरी तूं काडटाय ओंपिनातले कडेन तूं लुंवताय ताका तो म्हणालो नश्ट्या नौकऱ्या तुज्याच उताणी हांव तुका गुन्यांवकार करता हांव दवरनातले काडटलो ओंपिनातले लुंवतलो कठीण मनीस म्हणून तूं जाणा आसलो न्हय कित्याक तर तुवें म्हजो दुडो वाडी घालो नाय हांव फाटी येतस
तो वाडी समेत घेतो न्हय आनी सरशीन रावल्यांक ताणें सांगलें ते नाणें ताच्या लागचें काडा आनी 10 नाणीं आसल्याक दिया. पूण ते म्हणाले धनिया ताच्या लागीं 10 नाणीं आसात. ताणें जाप दिली हांव तुमकां सांगता जाचे लागीं आसा ताका सडी दितलें पूण जाचे लागीं ना ताच्या लागीं आसलें इल्लें खाण व्हरतलें. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचें नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मानाक हांगा हाडा आनी म्हजी मुखारच तांकां जिवेची मारा. इतलें सांगून जातस जेरुसलेमाक सटचे वाटेन तो फुडें सरलो. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो तुमी वाचप सारकें आयकलें म्हण चिंता आयकलें गी आमी खंयच्या वांजेलांतून आयकलें खंयच्या वांजेलांतून आयकलें लूक हातावन गी माते हातावन गी मार्क हातावन गी जुवां हातावन अशें जाता एक नाणी घेतल्याची ह्या वस्त्या फाटी आयलो न्ही सोमी लेख घेता हा खंयचें वांजेल हा परतून वासीचें गे हांवें लुका बरमाने न्ही गे असलें ते गान्नेक वाचप आसा वय माते बांद वय मू आसा की ना आसा मू पूण ह्या वांजेलाक आनी माते वांजेलाक व्यत्यास आसा. आतां हें हाचें बॅकग्रावंड हें तुमकां हें तुमी मोती जावन व्हरनोजो फाटीं कधीच विसरणोजो हें बॅकग्रावंड तुमकां दिता. आतां सोमी जेरुसलेमाक कशीं वता वय मू आयकलें गी तुमी सोमी जेरुसलेमाक कशी कित्याक वता वेस्त करूंक गी सांतमरी करूंक गी काल्याक येता जेरुसलेमाक जेजू कित्याक वता म्हज्या मोगाळ इश्टान हांगा म्हज्या तो न्हू 60, 70, 70 म्हज्या तो कितलेय वर्सां व्हडली मलगडे तुमी आसात तर तुमी जाप दिना तर जेरुसलेमाक कित्याक वता जेजू धैर्यान सांगा कालें कोत्ता तुमकां जेजू जेरुसलेमाक कित्याक वता पुरो लिप सर्वीस जाय करते आसात पुराय कित्याक वता म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमी शिसां भशेन तुगी गोंय गोत्तून आसतना न्हिदेन पडल्यात गी जेजू जेरुसलेमाक कित्याक वता वाय डज जीजस गो टू जेरुसलेम ताचे मुखामळ जेरुसलेमाक वचून कित्याक काल खंयचो वांजेल आसलो पोर खंयचो वांजेल आसलो बात्तेमेव जालो बात्तेमेव उपरांत जाक्केव जालो जाक्केव जाला पण आज जेजू जेरुसलेमाक कशें वता कित्याक मरूंक खुर्सार मरूंक वता. आनी एक आयतासून खंयचो आयतार येता आनी एक आयतासून क्रिस रायस ताच्या उपरांत कालें जाता कालें सुरू जाता आदवेन सुरू जाता आदवेन आमी कालें म्हणटा खंयच्या येण्याक आमी आशेवन आसा क्रिस्ताच्या खंयच्या येण्याक खंयच्या येण्याक आमी आशेवन आसा दुसऱ्या येण्याक आतां बॅकग्रावंड तुमी समजाचेच इफ यू डू नॉट नो द बॅकग्रावंड यू नॉट अंडरस्टँड द रिडींग तुमकां बॅकग्रावंड समजना तें रिडींग समजना. आतां आमी क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आशेवन आसा वय राखून आसात गी अत्रेकोन आसात गी क्रिस्ता दुसरें येणें कशें आसा कसो येता जेजू जिंगल बेल जिंगल ऑल अशें येता गी कशें येता झडती करचो नितीदार जावन येता झडती कसो नितीदार जावन येता बऱ्यान वायट बऱ्यान ताच्या पक्षेन वायटान केस्तेच्या मोरणाक He'll come as a judge, righteous judge, not as a kid born in the manger. धाकट्यान तूं त्या गर्दने कडेन तो जेजून येना अस्क जाल्लो पूण नितीदार जावन ताच्या पदवेन महिमेन येता. त्या बॅकग्रावंडार हें फस्ट. दुसरें आतां तुमी पळयलें एक राय गेलो पदवी हाडूंक गेलो कोण राय कोणा विशयान उलयता आनी तो गेल्ल्या वेळार थोड्यांनी सांगलें आमकां राय नाका म्हणून ते तांचे प्रधान याजका लागीं गेले कित्याक कोण हें जेजू
हें निर्दर्शन थंयच्या लोकांक समजून बरी काणयता कितें कसलें निर्दर्शन. हेरोद महाराय गोत्ता सांगू तुमकां. हेरोद महाराय हेरोद द ग्रेट गोत्ता मू कदाळ आसलो तो. कदाळ आसलो. जेजू जल्मताना त्या ल्हान भुरग्यांक मारले कोणें. ताणें हेरोद महारायन. आतां हेरोद मेल्ल्या उपरांत ताचो पूत हेरोद इज ओन्ली एन इन्चार्ज ऑफ द रिजन ऑफ पॅलेस्टीन. पॅलेस्टीन गांव आसा तो इन्चार्ज मात्र तो रायनी. आतां कितें करता अधिकार कोणाक आसलो. रोमाकारांक आसलो. कोणाक आसलो. रोमाकारांक आसलो. रोमाकारान हेरोदीक विसरलें जावन आसा. आतां कितें करता व्हडलो हेरोद मरता आसतना पूत वेता खंय रोमाक वेता. हांगा सांगलें पदवी घेवंक हांव येता. तें निर्दर्शन घेता कसली पदवी. पॅलेस्टीन जाग्याचें अधिकार घेवंक वेता. तसो पूत वेता. आनी ताका पूत वेता आसतना हे जुदेव कितें करता. तो हेरोद महाराय मस्त कठीण मनीस. ताच्या बायलेक भुरग्यांक दिवशी मारलो मनीस. तो ल्हान भुरग्यांक दिवशी मारलो मनीस. आतां कालें करता हांगाचे जुदेव तांचें हें करून येतात. काल मेमोरंडम काडून वतात खंय रोमाक आमकां हो राय नाका म्हणून. ताकाच आयच्या अंजाच्या अकरेक म्हणटा हाळे तुमी न्ही सांगलें म्हाका नाका म्हणून हांगा या तांकां जिवशी मारा. दीस इज द बॅकग्रावंड. ह्या बॅकग्रावंड एंत निर्दर्शन घेवन जेजू म्हणटा कितें हांवूय परत येतलो. हांवूय परत येतलो. हांवें तुमकां कितें दिलां. पवित्र आत्म्याक दिलां. पवित्र आत्मा तुमकां कितें दिता. देणी दितात. ही देणी कितें करीचें तुवें उपयोग करीचे. कोणा पासत तूं. आमच्या पासत. केवळ आमच्या पासत. द ग्रेसेस द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट इज गिवन फॉर द पर्पज ऑफ द कम्युनिटी. समुदाया पासत दिल्ले जावन आसा. जर चिंत्या म्हज्या मोगाळ भोंवणीनो म्हाका देवान मस्त जानवाय दिल्या. अनेकल्या जानवाय दिवना. ती जानवाय म्हाका मस्त दिली कित्या पासत. म्हज्या पासत ना. कोणा लागीं ना ताका हांवें दिवच्या पासत. म्हज्या लागीं थोडें बरें पूण जायतें आसा. हांवें कश्ट काडल्यात पुरवण काडल्यात. देवान तुका हात पांय बरी भलायकी दिल्या. त्या पासून तूं काम करन वयर आयलाय. पूण तें तुज्या खातीर न्ही खाली हेरां पासत. ताका तो म्हळें ताका एक नाणी दिलें 10 करून आयलो. 10 करचें म्हळ्यार कितें तुज्या लागीं आसलें तुवें घालन हेरांकी बरें करच्या खातीर. एक खासो आसलो. हें जावन आखेर करता. एक खासो आसलो. खासो सदां हांवें रडटलो आनी म्हणटालो म्हाका हेरां म्हूण जाते भशेन जिवंक जायना. ती पुरो व्हडली आसा. ओगी धांवतात. हांव येदो धाकटो आनी ताजे मांडो भितर घालून येत बसतलो. ताका मस्त बेजार जातालें. आनी हे दीस एका गुरुजी कडेन येता खासो. म्हणटा हाळे उरले पुरा रान मुंजाती व्हडले आसात पुरा धांवतात म्हाका कांय ना आनी म्हजें थंय कांय प्रोग्रेस ना. हांव अशेंच आसाचें घेवन. ताका तो गुरुजी म्हणटा हाळे कासवा पयलो तुजो मांडो भायर काड आनी भायर वचूंक प्रयत्न कर आनी पळय टेक रिस्क. जर देवान तुमकां जिवितांत देणें दिल्या तर ती रिस्क घेचेच. अनलेस यू टेक अ रिस्क यू वील नेवर ग्रो. ताकाच जेजू तुमच्या बगलेन आसा. ताच्या पवित्र आत्म्याची ससाय तुमच्या लागीं आसा. त्या पासून म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो देवान तुमकां देणी दिल्यांत ती उर्जीत करच्या खातीर तुमच्या पासत हेरांच्या पासत ही जबाबदारी तुमकां दिल्ली आसा. ही जबाबदारी सारके रितीन सांबाळची. जाल्यार देव म्हणटलो म्हज्या मोगाच्या अविश्वासी सकराला ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी म्हण दाखयलें व्हड संगतीची जबाबदारी तुका दितलो. आमचे जिवीत जायचे एक नाणें घेवन आपणाचें जिवीत बांदलें त्या मनशा भशेन. एक नाणें घेवन ओगेत बसल्या मनशा भशेन इस कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. परत हे फुडें सांगता उडास उरलें मू बॅकग्रावंड तुमकां उरलें की ना. राय कोणा बसत कितें कळ्ळें मू. हय देव बरें करूं. भेटयता बापा उडवायन तुका दयेन तुमगे काणी आमची तुका ती मानवून दी.
वाय हाडू तुझे मुखार येता जेजू ख्रिस्ताच्या मांसारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र बजादावा सर्वेस्व मानून घेव. सर्गींच्या बाबा, तुझ्या पुताच्या आवय कांयच्या दिसा खेरीत मान दिवं. ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासो दिदेनी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायाच्या विनवणेन थंय दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वस्व तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासो फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बगेवन अवकार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता. आनी तुज्या दिनवासण्याचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखनता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता. सर काळवी मनशां थंय कितली अपारमे तुजी धाळाय. तुज्या लांडमी साकरण्याचे काकुळतीन तुवें नदर घाले आनी असो सडवंदार मनशा कळसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो धडबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार आनी ताच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवें आनी सस्ती कराराचें हें रगत पथकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो घोट परगटो या. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनः जीवन पो आमी परगटता.
Jesu, आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळी ते मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाची माये सांगाती भाग्यवन सुसेत सपती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची अज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास संकांदी आनी आमची सुकलेल्या आमक्षता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां धाडे पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुझ्या उधार कागोलते सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोडकी बरी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शळी संवसाराचें पाप करतले आमची कागूद कर. देवाची शळी संवसाराचें पाप करतले आमची कागूद कर. संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बद्दल येवचें म्हाका फोवना. म्हज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu मोगार Jesu दयाळ मुझे दयेव आशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक हाड जाता. जेसू मोगार जेसू दयाळ मुझे दयेव आशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक हाड जाता.
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बाबा, बघेवन तू अवकार मरियेचो उगडास करून सर्गीच्या जिवितातल्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. त्याच अवकार मेळच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता सस्ताच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां फावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सवे असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडका ये मोरी पोंपयरो सारी माये तुझी मसत मागेल्या तुझी मसत मागेल्या तुझी मसत मागेल्या उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथा विणे जल्माल्ल्या उंकवारे आणि पवित्र सारचे राणये बावर्त अस्कल सावन कोटेपण जायते वन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागान बावर्ती आसल्या पंपेच्या पुर्वेल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय. बोंब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार जावन तूं आज देव कृपेचे आवय परी सर्गेची काकुळतीची भंडारां संवसाराच्या राय कुशीनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदे व्हड काकुळतीन रासवड चलोवच्या त्या पाटात जावन मुशेरे हे अंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराचे येदे व्हडे गरजेंत आसच्या मुची काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र सारची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या शिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार स्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाय तेचे काकुळतीचे दोळे आमच्या वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अमुकवार मरये भगवंती देवाच्या माये आमा पसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पोंपे मरये मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळसांत हांव अर्गां दिव्या. बरी भलायकी फावो केल्ल्याक दोगां जाणां अर्गां दितात. एक व्यक्ती परगवाक विजा फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकाराक अर्गां दितात. ह्या अर्गां उल्या सांगता आमची अर्गां मागणी सरस्पराक भेटोवया. अर्गां दिवचे मागणे पोंपेच्या फालक्यांत रोसाराची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वांतिनी हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची करी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतेन तुका म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुसयलां. म्हज्या हाकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड केल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीचे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावर्तान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट केल्यांची तूं कितली बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रश्टां तुजे जशीं धांवून येते. हांवें आनी सोमेश्ट मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वाद दिले. पोंपे माये तुका अर्गां जावं. आमेन. सर आमची ते सावां आनी मागणी मरये मरिफात देवा मुखार आमी दवरया. सर्व आमी बसया. 8 जाणां पिडा गूण जावन दीत म्हणून मागतात. 10 जाणां बरी भलायकी फावो जावन दी म्हूण. 2 जाणां बरें काम फावो जावन दी म्हूण. 3 जाणां परिक्षेंत पास जावन दी म्हूण.
एक व्यक्ती शिकोंक बरी मोत फावो जावं दी म्हूण, दोगा जाणां परगांवांत बरें काम फावो जावं दी म्हूण, दोगा जाणां बरो फुडार फावो जावं दी म्हूण, दोगा जाणां आमल पिवण येता म्हूण सुडकां मेळोवन दी म्हूण, एक व्यक्ती ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावं दी म्हूण, एक व्यक्ती व्यापार वृद्धी जावं दी म्हूण, तेगा जाणां वायट विज्ञानवरांतल्या राखोन व्हरून दी म्हूण, एक व्यक्ती मेळोंक आसचे सांबाळाचे पयशे फाटीं मेळोवन दीत म्हूण, दोगा जाणां शेळिल्लो भावार्थ जिवो आनी घट जावं दी म्हूण, दोगा जाणां कुटुंबांत बॉक्सन आनी एक कोट फावो जावं दी म्हूण, एक व्यक्ती मोस करून वेल्ले भांगार आनी पयशे फाटीं मेळोवन दी म्हूण, तेगा जाणां कोर्तीच्या केसीन चीक मेळोवन दी म्हूण. प्रत्येक सावन हो बुधवार सर काजारी जोड्यां पासत मागसो जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगेचेंत वाड्यांत आनी शेत समाराच्या सर काजारी जोड्यांक सोम्याच्या हाती आमी समर्पिया. पोंपे मायेच्या ससायेन सरस्पर देव हर एकल्याचेर आशिर्वाद वतून दी. कुटुंबांत समाधान शांत मोग आसून सदांच देवाची खुशी करन जेजूचो मोग एकामेका थंय वांटून त्या मोगान जिवंक जाय असली कृपा फावो जावं दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया. सर आमी ती मिगल्या उगडास कर ये बोदयाळी अंकवार मरये तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणेंय आयकोंक ना. हे पातयेन देर घेवन तुजे सरशी धांवून येता. हे अंकवारेचे अंकवारे मुशे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मोने सल्ल्या देवपुताचे आनी मुशे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. ये मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणल्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कृपा जोडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोड येत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायत्यो आजापां चलयल्यांत तर तूं आमचीं दुखां पुसोवंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळसान आनी जिव्या बावरतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोग मागतां. भोव पवित्र सारेचे माये गळाय करिनाका बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र सारेचेर आनी आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बासण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ए देवा तुज्या एकल्या पुतान आपले जिणये मोरणांनी पुना जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाच्या विचिनां आमकां चंड दवरलां. बांगेत अंकवार मरयेचें भोव पवित्र सारेचें मिस्तर आमी नियाळतना तातूं आटा पिल्यार स्वामी पाटलाव करिसो आनी तातूं बसयल्लें आमी जोडेशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव त्याच करीस आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव बरिनो आतां आमी जोडया तांकां जाल्यार आमचे हात उबारया. सर पिडेस भावा पासून आमी मागया. सोम्यान कोणाक आपडलें सगळीं गूण जालीं. सोम्यान कोणाक आपडलें सगळीं गूण जालीं. ताचे उस्तर आपडलीं जायतीं गूण जालीं. आमी सोम्याक घेतलीं आसा. सोम्याचो आशिर्वाद प्रत्येक पिडेस भावा भयणी पासून आमी मागया. तो जावन आसा आमचो दैवीक वैज. तो सर सक्तेदार पदवेदार नाना पिडेन ओडवळच्या आमच्या भावा भयणी पासून आमी मागया. तांकां त्या पिडेंतल्यान मुक्त दिवन दी. तसो सर्वेस्पो देव ती पिडा सुसूं जाय अशें व्हळ दिवन दी. आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या घरा जावं आमच्या वाड्यांत जावं शेजारां जावं फिरगज कुटुंबांत जावं आस्पत्रेंत जावं विविध पिडेन प्रत्येक रितीन मारेकार पिडेंत वळवळच्या आमच्या भावा भयणीक त्या जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. आमी मागचे मागणे तांकां बोळ जावन दी आनी ती कृपा निरंतरी तांचे थंय वाडोवन दी. तांकां जाय अशें तें बोळ सोसूं जाय अशें ती घटाय कुडीची बरी भलायकी आनी तांकां शुश्रूशा करचे सर वैद्यकीय सिबंदी पासून ती आमी मागया. तांकां जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया. आपोळ जेजू आपोळ जेजू
आपोर जेजू आपोर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू आशीर्वाद घेऊ आमची तकली बघूया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय राहो तुमकां राखो तुमचे भितर तो आसो तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो आसो तुमकां वाट दाखो तुमच्या फाटल्यान तो आसो तुमची जतन करूं तुमच्या वयर तो आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनार प्रार्थोया सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा गोळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमच्या बरी तो मनीस जालोय बाबार तांची सशी आयल्या सोमेस पिडास्तेचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिडेनी कश्टूंच्या आनी तुज्या आवयच्या पंपय रोजार मायेच्या मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या सोमेस पिडेस्ताचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजी दैवीक आत्त तांचेर दवर त्या मरिफात तुजी गुण कशी सकत तांचेर देवून दी आनी सर पिडेशिऱ्यांतली वायटा विघ्नांतले निवारण कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी अशें तुजे थंय गूण बावडटा जियो आमकां फावो करून मागता जो जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां अर्थभरीत नियाळ दिल्ले जावन आसात मनात एक बाब ब्रायन पिंटो कार्मेलीत यासक आमचे कार्मेल गुड्यार इन्फ्लुएंजीचा शायन हांगासर आपली सेवा ते दिवन आसात तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या तुमकां हर एकल्याच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव बरें करूं फादर तशेंच आयचे सगळे लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक आमकां प्रसार करूंक आदार दिल्ले जावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीवन मेंडीस आनी सर तांच्या सिब्बंदी वर्ग आसो तशेंच गायन करूंक आमकां आदार दिल्ले जावन आसात जॉन मास्टर आनी सर कॉयरिस्टांचो आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मागण्यांत तांचो उगडास सवरता म्हजो आत्मो सोम्याची ओळवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्या महाकार्या चिलेन मोच्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची ओळवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता आपले रस्ते दाखयली दयाळा तिका संतती सदैव मानतेल्यो तिकाच सत्य म्हणटात तिची कामां केल्या भगवंस ते वंताचे नांव म्हजो आत्मो सोम्याची ओळवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता केल्या महाकार्या जियेन मोच्या ताच्या नांवाचा महिमा सदा पंपैरुसार माये मुखार पुता सवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.